चेस इन स्कूल्स अभियानाखाला गोय बुद्धिबळ संघटना गोयच्या शाळांनी बुद्धिबळाचे धडे दिवंक म्हणून केन्नाच्यान इत्सूक आसा। आता हे उपक्रमाक हळूहळू येस येता अशी चिन्हां दिसतात। फोंडेची जीएम संस्था आपल्या शाळांनी बुद्धिबळ शिकोवपाक तयार जाता म्हणून गोय बुद्धिबळ संघटनेचो सचिव किशोर बानेकार सांगता। गोंयांत हजारांनी भुरगीं बऱ्यापैकी बुद्धिबळ खेळटात आणि तांची संख्याय वाडत आसा। मुखार मात ह्या भुरग्यांक कोचांची शॉर्टेज जाता हे पळोवन गोंय बुद्धिबळ संस्थेक खूब दुख्ख जाता। आज आमच्या गोंयांत फक्त 3 कोच आहेत। एक आसा वास्को, एक आसा मडगांव, तो मडगांव आणि सावड्डे पळयता, आणि एक आसा तो म्हापसा। पण हे 3 कोचान आमचे कंट्रोल जायना। आज आमचे कडेन 2000 भुरगीं ऑलरेडी ट्रेन जाल्या आणि आमचे कडेन डेली फोन येतात, सर आमकां कोचिंग जाय, खंय वचपाचें। आणि डिफरंट लोकेशन्स फोन येतात, लायक कासावली, ऑड प्लेसीस। थंय कोचिंग करपाचें व्हेरी डिफिकल्ट। सो आमची एक रिक्वेस्ट आहे गव्हर्मेंटा कडेन, तुम्ही स्कूल लेवलार एक तुमचे पी टिचरांक बेसिक ट्रेनिंग दिवन तुमचे एक चेस कसो खेळपाचो, ओपनिंग कितें, स्ट्रॅटेजी कितें, एक बेसिक तांकां भुरग्यांक जरी कळ्ळें न्ही, आमचें एक 50% काम जातलें आमच्या लेवलार। फोंडेचे जीव्हीएम संस्थेन तांची उलोवणी जाल्यात अशें सचिव किशोर बानेकार म्हणटा। कृष्णा शेट्टी आमचे कडेन एप्रोच जाले, म्हणपाक लागले आमकां करपाक जाय, आणि त्यांनी व्हेरी सिरियस इंट्रस्ट घेतला की हे स्कूल लेवलार म्हाका कशें करपाक जाय म्हणून ताणें सांगलें आमकां। सो आमी पयलीं तेंचे जे पी टिचर आसात तशेंच रिटायर्ड जे टीचर आसात तांकां आमी ट्रेनिंग दितले बाय जुलय, आणि त्यांच्या प्लॅनिंगा प्रमाणे ऑगस्टान अरावंड 16 स्कुलान चेस करिक्युलम चालू जातलो अशें तेणें आमकां प्रॉमिस केला। आमी करपाक रेडी आहात, पण आमच्या कडच्यान सपोर्ट जाय आनी गव्हर्मेंटा कडच्यानूय थोडोसो सपोर्ट लागतलो तांकांय बी हे चालू करपाक। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। गोंयकारांनी सापेद्र आनी सापावलाचे फेस्त ब्रेस्तारा मोठ्या उमेदीन मनयले। नुस्तेकार एका वेगळ्याच तरेन हे फेस्त मनयतात। ओसळण्या काय नुस्तेकार सजयल्लो सांगोड घेवन न्हंय देंवतात। वास्को खारीवाड्यार नुस्तेकारांनी दर्यांत देवन प्रार्थना करून मोठ्या उमेदीन फेस्त मनयले। पळयात सांगोडाची कांय खिणचित्रां। हे आमचे सांपेदुरची फेस्त। सांपेदूर जावन असो सारको जिजूचो शीस आनी मोगाचो आनी आमची खारी भावाचो हो खारी पयलो जेजून ताका पकडलो आनी मनशान धरपाक हारपी केलो, दोरये बेंजार करतले। आनी आमचे सगळे पुणेवकार आनी सगळे खारी भाव नुस्तें मारपी दोरयान सगळे एक जाले। जायती वर्सां जाल्यां जायते तेम जालो आनी आमी हो सांगोड करता तो सांपेद्र सांपावल म्हळ्यार हे आमचे प्रोफेशन आमगेलें ते हारी भावांक गेले त्या पासत आमी हे फेस्त सदांच वर्सा सेलिब्रेट करताय। आनी हिंगा सगळे आमी भाव भयणी सगळे एकठांय जावन भायर वयताय, ते आमकां खूंय जापतींग आसून आमी परत येताय। उपरांत मागीर आमी हिंगा एक लदायन करताय सगळे आमचे वाड्याचे सगळे भाव भयणी। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।